संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सशीन पावल्या हरका पाटो कायल्या बली बेटों जमल्या तुझे बिन सोमिया रीते हे जीने ना जीवन तुझे विने विकुर पे देने नाम का बोने लाभई सगी जीने लाभई सगी जीने. ह्या मिसाचे ते सवा हे पुरी आसात. प्रज्वल कोलासो हाज्या 39th जल्मा दिसा पॉल क्लोसो अर्गामेस दिता. सोआन जेसान लोबो हाज्या जल्मा दिसा विल्माने शॉन अर्गामेस दितात. वलेरियन डिसोजा हाज्या जल्मा दिसा मिशेल डिसोजा अर्गामेस दिता. ऑलिवर हाज्या जल्मा दिसा रॉबर्ट एंड क्रिस्टीन फर्नांडीस अर्गामेस दितात. लुमिन हिच्या जल्मा दिसा रिचर्ड लेस्ली क्वार्डस अर्गामेस दितात. तशेंच अर्गामेस दितात डॅरन डेसा, रेश्मा पिंटो, लिओ डिसोजा, विजय लोबो, ऑल्विन आणि रनिटा डिसोजा. प्रत्येक इर्द पसोत मीस दितात एमिल्डा सल्डाना, नवीन पिंटोक देवातान कुर्पा आणि काकोट लाभचे पसोत मीस दिता लिली डिसोजा. एलिझाबेथ नोरोना हेच्या आत्म्याक मीस दितात प्रवीण फर्नांडीस. कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक मीस दितात जोसेफ आणि जसिंता डेसा. रोजी आणि विन्सेंट डिसोजा हांच्या आत्म्याक वेनिशा क्रास्टा. पीटर आणि मॅग्दलिन डिसोजा हांच्या आत्म्याक विल्फ्रेड आणि दीप्ती पिंटो. बेंजामिन स्टेल्ला लीना ब्राक्स हांच्या आत्म्याक मोली सिक्वेरा. कुटुंबात अंतरल्या सर आत्म्याक मोली सिक्वेरा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत क्रिस्त लोक भावार्थांत आपणाच्या मालगड्यांच्या मेटांनी चलता ते पळोवन सांजू हांव हर एकल्यांक उत्तेजीत करता आनी क्रिस्त विरोधी शिकवणेतान पयस रावंक आनी एकामेकाच्या मोगांत रावंक उलो दिता. सत जावन आसा मोगान जियोनचे आनी मोग जावन आसा क्रिस्त आमचो सोमी. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या पवित्र एकक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया आमी आमच्या मालगड्याच्या मेटांनी चलोवन क्रिस्त विरोधी शिकपाक नाकार कर्ण आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग सर्व सांगाता वांटून जियोंक जाय आसली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी जोडून घेवया. आमी केल्लीं स्वरुपात वळखून घेवया आनी देवातावन बोगसणे मागया. अशें खऱ्या आनी नितळ काळजान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सर्व मी सांगता म्हणोव्या हांव पातकी पवित्रदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो, म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून भगयो सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हज्या गतीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत
Krista प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कणवळ्या बापा, आमचे वेले सगळे विघ्ना पयस कर. अशे आत्म्याक आनी कुडीक कसली सड कळनासतना कुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटाक जियेताने राजवट सरयता ससनाच्या ससनाक. सांजुआंच्या दुसऱ्या पत्रांतले वासा. विणसून खडलेले मानेस्तिने तुझ्या भुरग्या मदली तोडी बापान आमकां फरमायलेले परी सताच्या वाटेन चलतात ते पळोवन म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आनी तितलो न्ही. आनी आतां मानेस्तिनी तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही, आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपदेश न्ही, बागा सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपदेश तो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचेर उपदेश पालचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेर तावनूच आयकल्लो उपदेश होस. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण ओळखूंक इन्कार करतले साबार टक्के मनीस संवसारांत शिपन्न गेल्यात. असल्यांकच टक्के आनी क्रिस्त विरोधी म्हणटात. तुमी करतात ती मिनत निर्फल जायनासतना कामाचो प्रतिफल जोडिशे तुमी सत्रायर आसा जाय. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतर न्हवेता ताचे ते देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता. देवाचे उतार हे सर्वेस्पराचे नियम शास्त्र पाळतात ती खरीच बागी. सर्वेस्पराचे नियम शास्त्र पाळतात ही खरीच बागी. कतविंजियेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती बागी. ताची नियमां विश्वासून पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्रां पाळतात ती खरीच बागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुजे उपदेशांत पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. तुजेर पाताक करिना जावंक तुजे उतार म्हज्या काळजांत हांवें रोंबोन दवरला. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्रां पाळतात ती बागीच बागी. तुज्या साकराक दया दाखय, तेदवा जिवंत आसून तुजे उतार हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगड, तेदवा तुज्या धर्मशास्त्राची अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरीच बागी. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशे नोयेच्या काळार घडले तशे मनशा पोत येवच्या काळार घडतले. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पिवन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो. आनी बुर्तुगल आयलो आनी सगळे नाच जाली. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवन व्यापार करून
शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो. पूण लोत सोदोमा तावन भायर सन गेल्ल्या दिसास मोळ भारतान उजियाचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नाश जाली. हेंच परी घडतलें मनशा पूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपले बदी काडूंक म्हूण सकला देवाना जावन, तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटी वचना जावन. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच अंतुळणाक दोग न्हिदून आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोंदोळ आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिश्यानी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हणलें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. संवसाराचो अंत्य कदाळा येतलो. बारी एक विशेष सवाल. 2003 वर्सां आदीं पौशल्या दिसांनी तरंगा म्हणल्या मॅगझिनांत प्रलया म्हणलो एक स्पेशल एडिशन आयिल्लो 1997. ल्हान भुरग्यांत हांव व्हडा म्हणून आसर इस्कॉलांत जावन ती घरा टीव्ही पळोवची मनशां सर्वांच्या तोंडार आसलें एकच प्रलय जाता खंय, भुंयकांपणी जाता खंय, बुर्तुगोल येता खंय, संवसार आखेर जाता खंय. त्या एक 3-4 हप्त्यांनी सिरियला विशयान क्रिकेटा विशयान लोकांनी उलयल्लें उणें, प्रलया विशयानच उलयलें सगळ्यांनी. पूण कितें गी तरंगा त्या हप्त्याचो तरंगा एक न्हय 3 पुटी प्रिंट करून ताणें पब्लीश केलो. तांकां बरे पयशे मेळ्ळे. पूण लोकांक थंय संवसार कदाळ आखेर जाता गी म्हणलें सवाल, आनी त्या सवाला बोवारी आसतो तो उद्वेग बारीक विशेष. थोड्या वर्सां आदीं आफ्रिकाच्या एका गांवांत अशेंच घडलें. एक नवो धर्मीक फुडारी मुखार आयलो. ताणें ताजो एक नवो धर्म बांदलो आनी बायबल काडून सर्वां कडेन गेलो. आनी त्या धर्मीक फुडाऱ्याक थोडे लोक मेळ्ळे आनी तो तांकां सांगूंक लागलो, संवसार आखेर जावचो दीस आयला, बेगीनच आसा, त्या देखून तयार करा. तुमचें घर भूंय कितें पुरो आसा सर विका आनी पयशे घेवन म्हज्या थंय येया. कित्याक असले नम्याल्या दिसा जेजू येतलो आनी आमी संवसाराचे सर दायज घेवन आमी सर्गाक या. ताका पातयेलो जायतो लोक आपले घरदार भुंयबाटां पुरा विकून ताणें नम्याल्या दिसा ताज्या इगर्जेक आयलो. सर पयशे भांगार पुरा एका कडेन दवरलें आनी ह्या मागण्यार मग्न जावन आसल्या वेळार थंय बॉम्ब ब्लास्ट जावन सगळीं मेले. पूण धर्मीक फुडारी सर पयशे भांगार पुरा घेवन पणंद पदराड. संवसार कदाळ आखेर जातलो. आयच्या वांजेलांत संवसार कदाळ आखेर जातलो ह्या विशयांत थोडी उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. पूण जेजू स्पश्ट रितीन डेट दिना. जेजू स्पश्ट रितीन सवालाक जबाब दिना. पूण थोड्या उतरांनी गुणावन जेजू उलयता. तर ह्या संवसाराक आखेर आसा गे, संवसार आखेर जाता गे, बुर्तुगोल फाटी येतलो गी नोयेच्या काळार आयिल्ल्या वेळार, वा दुसरे खंयच्याय कारणा निमती संवसार आखेर जातलो गी. हे सवाल दुसरे अनेक कडेन विचारल्या वेळार जेजू सांगूंक लागलो, वेळ घडी कोणाकच कळीत ना, देवा बापाक शिवाय आन बुडयाक जावं दी मनशा पुताक सयत वेळ घडी कळीत ना. त्या देखून ह्या सवालाच्या वयर चड मग्न जावची गरज ना. मनीस जावन जल्मल्ल्याक हर एकल्याक, ह्या संवसारांत जिवी जावन जल्मल्ल्या हर एकल्याक
कोणाक सर जिवीत आसा उस्वास काडूंक साध्य आसा हर एकल्याक मरण म्हणलें एक सत, अंत्य म्हणलें एक सत. हर एकल्याच्या जिवितांत एक दीस नाल्यार एक दीस आमी ते आपणावंक आसा. आनी अंत्यचो दीस येताना जेजूस सर्गात रावन आपल्या आंत बुडव्या सांगता देंवतलो आनी मरण पावल्यांक आनी ह्या संवसारांत जिवीत असल्यांक हर एकल्यांची झडती करतलो. हें जावन आसा शिकाप इगर्ज मातेन दिवचें. आनी हाका पुरक जावन उत्पत्ती ग्रंथाचो 3रो अध्यायान आमी पळयता आदाम आनी एवेच्या त्या पातकांत रावन मरण केवळ मनुष्य कुळाक न्ही सर जिवींक आनी रूख झाडांक येता. थोड्या वर्सां आदीं थोडे फिजिक्साचे क्लास नोट्स वाचतना म्हाका वाचलो उडास आसा. सुर्या विशांत वाचून आसलो. सूर्यो 2nd जनरेशन स्टार आनी हो सूर्यो जाल्यार मरोवंक आसा. ताजो प्रकाश उणो जावंक आसा आनी खंडीत जावन सूर्यो तद्दे व्हडले स्टार न्ही त्या देखून ब्लॅक होल जावंचो ना म्हणलें ते शिकाप हांवें वाचिल्लें थोड्या वर्सां आदीं. हर एकल्या जिवीक मरण आसा. तर हांव आज एक क्रिस्तांव जावन मरणाच्या बियांत हांवें जिये जगी. मरणाची भिरांत घेवन म्हजें सगळें जिवीत हांवें सांबाळली जैगी. आज म्हाका मरण आसा, फाल्यां म्हाका मरण आसा, संवसार आखेर जातलो म्हळ्यार ते एकाच नेगेटीव चिंता घेवन हांवें जिये जैगी. खंडीत जावन न्ही. जर तर आयच्या पयल्या वाचपाचेर थोडी आमी नदर मारल्यार 3 विशय आमकां स्पश्ट कळटात. पयलो विशय जावन आसा आमच्या पुर्वजांनी आनी मालगड्यांनी चलल्या त्या वाटेंत आमी चमकोवंक जाय. जुवांवचें पत्र तें आमच्या मालगड्यांनी आनी पुर्वजांनी चलली ती वाट खंयची. आमच्या पुर्वजांनी म्हळ्यार हें कागद बरोवच्या पयलें वाचता बरोवच्या पयलें ताजो अर्थ समजूंक जाय. दगदोणी आसली, भिरांत आसली आनी जो कोण क्रिस्ताक पाती येता क्रिस्ताचो पाटलाव जावन आसा ताका नेगार करतलो संवसार आनी परिसर. पूण इतलें जावनी सताक धरून आनी जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमचे मालगडे चल्ले आनी मरण जाल्यार वा दगदोणी आयल्यार क्रिस्ताचे शिकवणेक ते शिकवण विसरोनात पूण आपले जिवीत क्रिस्ताच्या शिकवणेन तांणी बांदून हाडले. त्या देखून आमच्या मालगड्यांनी आनी पुर्वजांनी चलल्या त्या वाटेन आमी चमकोवंक जाय. दुसरें फडकिरे प्रवाद येतावन आमी पयस रावंक जाय. जायते फडकिरे प्रवादे आसात. जर तर तुमी गुगलांत आमी सर्च केल्यार संवसार कदाळा आखेर जाता हाच्या विशयान सांगले 100 जण तुमकां मेळटले गेल्या त्या 150 वर्सांनी. मिसाच्या पयलीं हांव सोदून आसलो कदाळ संवसार आखेर जाता गी म्हणून. एका कडेन मेळ्ळें संवसार आखेर जावचो खंय 2040 5 इस्वेतावन 2070 हाजे भितर आखेर जाता खंय अशें शिकवण दिवचे फडकिरे प्रवादी जायते आसात. पातये नाकात. नमी येरलो दीस येताना संवसार आखेर जातलो. केवळ देवा बापाक मात्र हाजे विशयान जाणवाय आसा. म्हाका ना, तुमकां ना, कोणाकय आसचें ना. त्या देखून फडकिरे प्रवाद येतावन आनी तांचे शिकवण येतावन पयस रावंक जाय. आनी तिसरें आनी गरजेचें शिकवण हाचे पयले वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. एकामेकाचो मोग करा. मोगाचो मंदमेंत आमी घेवंक जाय आनी मोगांत आमी जिवंक जाय. एकामेका सांगाता मोगांत आमचें जिवीत बांदल्यार मात्र तवळ मात्र आमचें जिवीत शांतीचें जाता आनी संपूर्णायेचें जाता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना जायतो लोक हे मीस टीव्हीर वा युट्यूबार तुमी पळोवन आसात. तुमची भलायकी कशी आसा म्हणून हांव विचारिना. आज थोड्यांची भलायकी बिगडल्या जावंक पुरो, थोड्यांची भलायकी मस्त पाड आसा जावंक पुरो, एक सवाल आमच्या मोतीन कदाळे आसा जावंक पुरो आज गी फाल्यां गी म्हजें मरण येतलें म्हणून. पूण भिये नाका. आतां हर एकल्याच्या जिविताक एक अंत्य म्हणलें आसा. थोड्यांक पयलें आनी थोड्यांक थोड्या वेळा उपरांत. पूण हर एकलो मनीस ह्या संवसारी जल्मल्लो देवा थंय येता आनी देवा थंय विलीन जावंक जाय.
त्या देखून कितलो ते म्हूण आसा हांव ह्या संवसारार जिवंत आसा एकामेकाचो मोग करून आमी जियेवया. मोगूस जावं दी म्हज्या जिविताचें फावंडेशन. तवड म्हाका शांती लाभतली, देवाची बेसांव लाभतली. आनी हाका जाय जालो सर्व आदार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार देवातान आमी मागून घेवया. मोलादी वज्रानी मोतिया आशेनाय तू दुनिया मोगाची विमोची कृत्या विसरताय तू सोमिया उड्या वायना सोवे अर्पिता एक देणे काणीक जावं तुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोचे स्वीकार कर काळीस मोचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पुजोदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळा बापा ह्या बलिदानांत तुझ्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेडवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगाक वांटो घेवंक आमकां कृपा दे. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायदे आसो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. तिर बरवशान ताचे महिमेवंत येणयाक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरसो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इसर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षण मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगुड परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची जगमोड कर. जय क्रिस्ता जय जय.
बापा जेजूच्या मरणसनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रग सवतेर आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटा पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव करमुरे देवाचे माये संगती बागेवन सुजे तिजो निश्कळंक पोती बागेवन धर्मदूतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुचलेल्या मुक्षितां तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेल पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परसोर वायटांतली आमकां निवार दया कुणी अजिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोगस गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिडेच्या जेवणाक आपूण मेळयली आमी सर्व सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेवणान बागामी घेवया पवित्र सक्रामेंतान भोजनान ताच्या बागामी घेवया पवित्र सक्रामेंतान उडोकाव्या वायन सेव्या Krista कुडरगत सेव्या ताच्या जीवनान बागामी घेवया ताचे दयामी एक जाव्या
Cristacia căsăn bagami ghevia, Popovi sacramentant, Tacia jivan ponan bagami ghevia, Popovi sacramentant, Undo cavia vain sevia, Crista cu drăgăt sevia, Tacea jivanan bagami ghevia, Tace tăiami exavia. प्रार्थूया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केलाय देखून आमी तुका देन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सर्गींचें बोळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमच्या भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोबे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. Amen. वसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा तू पेट समर्तीची, नयातल्या गुलामपणाची, भगर कुरपे काकुळतीची, आणि संपूर्ण बोगसाण्याची, भगर कुरपे काकुळतीची, आणि संपूर्ण बोगसाण्याची, काळजा तुमसान बोसुदाचे, मोगाच्या नव्या सोल्याचे, पूर्विल्या तेंप्लाकी पोवी, पावसाल्या पोरद्या प्रासवीची, पूर्विल्या तेंप्लाकी पोवी, पावसाल्या पोरद्या प्रासवीची, मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशिर्वादी आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.